चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणका मते कार्यावळीक तुमकां सोमेस्ताक माये मोगाचो आनी ओरबेवरीत येवकार. आमचे जायते कलाकार आपली कला लोकां मुखार हाडूंक तळमळटात. तुमी पळयलां ह्या कोरोना व्हायरसा उदेशी सगळो समाज विस्कळीत जावन पडलेलो आसा. तेच भाशेन लोकांकूय दिसता की कितें तरी आमकां खुशाल मनोरंजन करचे पासत कसल्यो तरी कार्यावळी आसच्यो. आमी पळयतात युट्यूबाचेर जायत्यो गजाली बऱ्यो घडटात, जायतीं कांतरां येतात आनीक लोकांक खुशाल दवरपाचो प्रयत्न करतात. आयच्या ह्या कार्यावळीक आमच्या मदें असोच एक तरणाटो जो पालकाचेर वावुरता आनीक आपलो तळबो किरकोळ वावर लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. म्हणटच ह्या कार्यावळींत ताकाय वांटेकार जावंक मेवता. म्हणटच आयच्या खिणांत तो आमचे बरोबर आसा. आमी ताका माये मोगाचो येवकार दितात आनी ह्या कार्यावळीक ताचे विचार हांव तुमचे मेरेन हाडपाचो प्रयत्न करता. आयच्या कार्यावळीचो मानेस्त हो आसतो सॅमी फेर्नांडीस. खूब वर्सां मदीं तियात्रांनी न्हेसतालो. नोकरे पासो तळबो काळ मदें ताका गॅप पडलो. आतां परत तो पालकाचेर आयला, परत तो हालीं तियात्रांनी न्हेसला. सॅमी, आयच्या कार्यावळींत माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. देव बरो दीस दिवं तुमकां तेवतन बाब. बरेंच ह्या पालकाचेर तूं परत आयल्या उपरांत खूब बरें दिसता. अकस्मात आमच्या डायरेक्टर AB लुईसान तुका एक भुमिका दिली आनीक ही भुमिका तुवें तुजें मन लावन केली, तर ही भुमिका तुज्या हातांत पडल्या उपरांत तुजी खुशालकाय? AB लुईसान म्हाका ताचो रोल ऑफर करतोच म्हाका खूब खुशालकाय भोगली. कित्याक जायत्या वर्सांनी हांव परत माचयेर चडटा असो म्हाका दिसलो आनीक हांवें ती रोखडीच बाय हार्ट केली आनीक जाता तितलें म्हजें ते रोलान हांवें म्हाका इन्क्लूड केलो भितर आनीक म्हजी जी कला लिपोवन आसली ती हांवें परत एक लोकां मुखार हाडपाचो जाता तितली तजवीज केली. हो तियात्र पालकार आयल्या उपरांत लोकांनी पळयल्या उपरांत कोणे तरी जो तुजो आदीं तियात्र पळयतालो असलो कोण तरी आसलो ताणें तुका वाखाणला? हय, म्हजे आदीं तियात्र पळयतले दोग जाण मनीस आसले. तेमी म्हाका वाखाणलो आनीक एक मनशान म्हजेशी येवन म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार आनीक एक रोल ऑफर केलो. तो एक्चुअली रोजफाराच्या तियात्रान नाचतालो आनी ताका एका स्टेजीक लागून एक अदल बदल करूंक एक कलाकार जाय आसलो आनी तो म्हाका रोल ताणें ऑफर केलो आनी ताका एक रोल हांवें केलो रोजफारांक. हो, म्हणटच जशी गरज पडटा आयज तियात्र बंद जाल्यात, परत जातले हातून इलोय दुबाव ना. ही तुजी उमेद परत जागी जाली आनीक AB लुईसान ही वाट पेटयल्या वो उजवाड कोणाकूय जाल्यार मेवतलोच. हाचेर ह्या कलेचेर जावं ही कला मुखार व्हरोंक तुजो कितलो तुजेर भावार्थ आसा? पयले सुवातेर AB लुईसाकूय देव बरें करूं म्हणटा. ताणें म्हाका परत माचयेर चडोवंक म्हाका एक संदी दिली म्हूण आनीक म्हाका म्हजेर जायतोच विश्वास आसा. कारण हांव पयलोसून तियात्राक नाचोन आयलां. हांवें 2005 पाद्री तियात्राक जाकोबाक रोल केलोलो, मेन रोल. सो ताचे उपरांत म्हाका पडदेसान वयचें पडलें कांय म्हज्या पर्सनल प्रॉब्लम्सां लागून आनीक ह्या फुडेंय म्हजे माचयेर चडोवन बरो प्रयत्न करपाचो, बरो वार करपाचो म्हज्या मोतींत आसा. आनीक ताकाच लागून हांवें युट्यूबाचेर एक म्हजें कांतार रिलीज केलां लास्ट एप्रील 14 इस्टराच्या दिसाक. ताचें नांव कम लव आनीक एक कांतार हांवें बरोवन दवरलां, रिकॉर्डिंगूय जालां. तेवूय हांव रिलीज करपाचो आसा युट्यूबाचेर. कारण तूं जाणा आतां लॉकडावनाक लागून आमी कांय करूंक शकनात. ताकाच लागून हांव लॉकडावन काबार जावंक पसंत रावता आनीक तेवूय हांव युट्यूबाचेर रिलीज करून म्हज्या लोकां मुखार हांव हाडूंक सोदतां. तें कांतार पळोवच्या आदीं AB लुईसाच्या तियात्रांत तुवें कसली भुमिका केल्या? ताच्या तियात्रांत ताणें म्हाका इन्स्पेक्टराचो रोल दिलोलो आनीक तो हांवें खूब बरो केलो असो म्हाका लोकांनी सांगलां
आनीक होय आनीक बरोबरचे जे कलाकार असले वा तियात्र चलता आसतना अकस्मात तुका बदली कलाकार कसो येवचो पडलो बरोबरचे कलाकारूय खूब खुशाल जाले हांवूय एक वांटेकार आसलो म्हणटच तातूंतल्यान आमचीय वळख जाल्या आनीक खूब बरें दिसलें कारण एक खंयचोय वावर आमी सांगातान करतात आनी एका मनाचे मनीस बरोबर आसतात तेन्ना हो वावर बरे तरेन मुखार वेता तर ह्या तियात्रांतले तुजे खास अशे जे कलाकार बरोबर आसले ताणें तुका कितलो सहकार केलो सांगपाचें म्हटल्यार तेवतन बाब म्हाका सगळ्यांचो बरो सहकार मेळलो आनीक म्हजें कितें म्हजे जो रोल आसा तो अदीक लोकां मुखार बरें खडेगांत करूंक म्हाका म्हज्या सगळ्या कलाकारांनी आदार दिलो जशें परी तूंय आसलो तुवें म्हाका जायतो सौगात दिलो तुमचो आदार दिलो अशें न्हय तशें तशें न्हय अशें जावंक जाय तसोच पेगादूय आसलो ताणें आपलो आदार दिलो आनीक सगळ्यांनी म्हाका असो एक बदललो कलाकार असो मानून घेवंक ना अशें दिसलें की हांव त्या तियात्रांत जायते फावटी नाचला कसो म्हणून आनी तेकाच लागून म्हाका एकदम कुशलकाय कशी भोगली त्या तियात्रांत नाचो आनी हीच कुशालकाय जी तुवें भुमिका केल्या ही आमी लोकां मुखार हाडुया एक धाकटोसो क्लिप पळोवन But you have been caught red-handed, my dear. जाणाच असल्या मुनीसपणाची ओळख दाखवून तुवें आपलो सोन विकला पळय आमी सगळीं बाराबर आसली सो लेट्स बी फ्रेंड्स Oh, that's so sweet of you, my dear. पण म्हणटात न्हय पुलिसाची फ्रेंडशीप ना म्हणून दुस्मानकाय पासून बरी न्हय केन्नाय फायदो काडून हांव म्हजी गरजेची कामां करून घेता आय मीन यू अंडरस्टँड दॅट सो सोनिया देखूनच हे बलात्कार जाता ते बंद जावचें ना तुमच्या वचपासून मला पयलें वचूंक जाय इजी इजी एवली सोशल वर्कर तूं दुसऱ्याच्यो गरजो पुऱ्यो करता जाल्यार बट दिस इज नॉट द रायट टायम फॉर मी हांव म्हज्याच पांयाचेर कुराड मारून कित्याक घेवं वेळ येवनी वेळाचेर परवासो दवरिनाका आयज तुजो वेळ जाल्यार फाल्यां दुसऱ्याचो म्हाका मातशें वयराशें उलोवंक जाय नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल घे हो फोन घे तुजोच फोन तो सॅमी आतांच तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरलां की युट्यूबाचेर तुवें तुजें कांतार तयार करून अपलोड केलां हें तूं कित्या पासून करूंक पावलो कित्याक सद्याक आतां लॉकडावनाक लागून सगळे तियात्र बंद आसात हांव म्हजी कला जी आसा ती लोकां मुखार पावोवंक शकना आनीक ताकाच लागून म्हाका बसून अशें दिसलें की कितें तरी करचें कित्याक म्हजे भितर जो कलाकार आसा तो लोकांक दाखोवंक हांवें कितें तरी करूंक जाय ताकाच लागून हांवें बसून एक कांतार बरयलें आनीक तें कांतार लोकां मुखार हाडून युट्यूबार घालून हांवें जायत्या जाणांची काळजां जिखोवंक प्रयत्न केलो हें कांतार तुवेंच कंपोज केलां हांवें कंपोज केलां आनीक म्युजीक केलां लेनोय बाबान आनी तशेंच तितून कलाकार आसात हांव आनीक शेरिल रिबेलो तर ह्या आदीं तूं कांतारां कंपोज करतालो हय हांव कांतारां कंपोज करतालो तशेंच हांवें म्हजें तियात्रूय केलां हांव स्कुलांत आसतनाच एक प्ले बरयतालो 1998 जेन्ना हांव SSCक आसलो तेन्ना हांवें म्हज्या गांवांत पयलोच तियात्र करून हांवें दाखयलो तशेंच क्रिसमसाक जी एक प्ले कॉम्पिटिशन जाताली ते एवरी इयर हांव फर्स्ट प्रायज सेकंड प्रायज जिखतालो हय सॅमी आमी मुखार वेता आसतनाच खंयच्या गांवांत तूं रावता तुजो गांव खंयचो आनीक आतां तूं खंय रावता म्हजो जल्माचो गांव जावन आसा बेतूल आनीक सद्याक हांव आल्तिनो पणजीम रावता कारण म्हजी मिसीस थंयसर कामाक आसा सो आमकां ट्रॅवलिंगाक लागून मातशे त्रास जातात ताकाच लागून हांवें थंयसर एक रूम घेतला आनी आमी आल्तीन रावतात आतां सद्याक तर आल्तीन तूं रावता बेतूलच्या गांवचो म्हणटच बेतूलच्या गांवांत जायते कलाकार आसात आदीं तूं जी नाटकुलीं जावं हे तूं तियात्र कोत्तालो तेन्ना थंयचे तुका खंयचे खंयचे कलाकार मेळटाले तुजो उगडास आसतलो हय थंयसर एक कलाकार म्हजो गोट इश्ट आसा तो आनीफ फर्नांदीस
तोवूय जॉन डिसेल्वाक नाचता तसोच आनीक दुसऱ्या तियात्रांत तो नाचला हय म्हज्या तियात्रांत आसलो हय तोवूय म्हजो गोटिस्ट सो ताकाय हांव खूब मान दिता ताणें म्हाका पयलेच फावटी प्रोफेशनल लेवलाचेर व्हरोन आल्फ्रेड चिंचेनी जो खेळ तियात्राचो राजा ताका व्हरोन मेळयलो आनीक थंयसर म्हाका एक संदी मेवली लोकां मुखार येवंक आनी म्हजी कला दाखोवंक म्हणटच आदीं जो तूं गांवांत वावर कोत्तालो तो वावर आतां थोडो काळ विसव मेवल्या उपरांत परत करचो त्याच पासत तूं ह्या युट्यूबाचो सांगात घेवन मुखार वचूंक सोदता सॅमी जेकबाच्या तियात्रांत तूं खंयच्या वर्साक भितर सरलो 2005 पाद्री तियात्रांत ह्या तियात्रांत तुवें म्हटलां की मुखेल भुमिका कोत्तालो मुखेल भुमिका म्हटल्यार कसली भुमिका कोत्तालो आमी 3 जाण भाव आसताले व्हडलो भाव पाद्री न्यूटन डिसोजाचो रोल कोत्तालो मोदींचो भाव हांव आनीक म्हजी मिसीज ओल्गा आनीक धाकटो भाव जातालो अनिल पेडणेकर आनीक जे म्हणचो मेन रोल म्हणचे जे गोर पाड घालता बायलेचे आयकोन तसलो रोल ताणें म्हाका दिलोलो म्हटल्यार ह्या तियात्रांतल्यान देख घेवपा सारकें जायतें आसता जे तियात्रांत तुवें केलां तें तुज्या जिवितांत तूं करचो ना हातूंत इल्लोय दुबाव ना तरी आसतना आमी तियात्र पळयता आसतना तियात्रांनी डायरेक्टर समाजाक एक वेगळी देख दिवपाचो प्रयत्न करता आनी ते पद्दतीन तो तियात्र बरयता ह्या तियात्रा उद्देशी समाजान कितें तरी बदल जाता अशें तुका दिसता जायते फावटी जाता कित्याक आमचो जो पाद्री तियात्र आसलो तो पाद्री वो आटापून आसलेलो पाद्री कशे कुमसार कोत्तात आनी कुमसाराचो गूट कसो लिपोवन दवरतात ताका लागून मोरोंक पासून तयार आसतात ताचे वयर जेकबान तो बरयलोलो सो जायते फावटी असली घडण्यो जातात जे आमच्या जिविताक खाजगी जिविताक लागू जातात आनी बदलूय जातात मनीस मनशाचो बाजार ह्या तियात्रान एबी लुईसान जायतें कितें दिलें हाचो परिणाम आमकां खंय तरी पळोवंक मेळोंक जाय आसलो मदें लॉकडावन जालां पूण ह्या लॉकडावनाकूय ताचो परिणाम आमकां दिश्टी पडटा बारीक विचार केलो जाल्यार मनीस मनशाचो कसो घात घेता मनीस मनशाचो कसो फायदो घेता हाचेर जायतें कितें आटापलेलें आसलें आनीक तातूंत तूं तुजी भुमिका कोत्तालो पयशांच्या आशेक तुजें जिवीत जावं तुजें आख्खेंच लायफ जो वावर आसा तो तूं कसो विद्वास कोत्तालो हें हय म्हजो रोल असलो आसलो की मंत्र्याच्या सांगण्यांनी बुलोवन हांव तांच्यो केसो लिपोवन दवरपाच्यो तांच्या हाता खाला काम करपाचें कशें त्यांची फायल बंद करपाची तसली काम हांव कोत्तालो सो आमी लायक एबी लुईसान दाखोवन दिला कसो हो समाजाचो खेळ कसो चलता मनीस मनशाचो बाजार कसो कोत्ता जे पॉलिटिशियन आसात ते कशे खेळटात आपलो पावर ते कशे दाखयतात आनी जो आम कॉमन मॅन म्हणलेलो आसता ते कॉमन मॅनाक तो कसो दाबोवन दवरतात आनीक आमी जे कॉमन मॅन आसात ते लाचार जावन कांयच करूंक शकनात आनीक आखरेक असलो वेळ येता की कोणूय मनीस आत्महत्या कोत्ता कोणूय मनीस आटाक येवन मरता आमच्या जिविताक ती स्टोरी एक्चुली लागता जायते जाणांच्या सो पूण आमचे भितर अशें आसा की तूं कशी ती काणी तुज्या भितर लागोवन घेता ते तुजेर आटापलेलें आसा बारीक नदर मारली जाल्यार आयच्या समाजाचो आमी पळयतात कोरोना ह्या दुयेंसाक लागून जे आमचे मायग्रंट ह्या गांवांनी आसले जावं गोंयच्यान ते भायर वेता आसतना तांचे कशे हाल आनी भोगणार जाल्यात थोडे भोव नियाळ केलो जाल्यार तो तियात्र आमकां खंय तरी घोष्टोन वेता काय दिसता खरें सॅमी जेकोबाचो तियात्र न्हेसता आसतना तुका परदेसांत वचचें पडलें हय म्हजे कांय खासगी कारणाक लागून म्हाका तियात्र सोडून परदेसांत वचचें पडलें आनीक हांव दुबय गेलो पूण दुबय पावूनय हांवें म्हजी कला सोडूंक ना वा म्हाका थंयसर राफायल दे मार्गांव मेवलो ताच्या तियात्रान हांव नाचोंक लागलो तशेंच म्हाका परत एबी लुईस म्हाका एक्चुली दुबय मेवलोलो ताणेंच म्हाका एक कोणशाचो फातर कसो सोदून काडलो आनी ताच्या तियात्रान म्हाका रोल दिलो आनीक तो तियात्रूय एकदम बरो गेलो हो म्हणटच कोनशाचो फातर चड गरजेचो आनी ताचेर जें घर बांदलेलें आसता तें मजबूत आसता एकदम मजबूत आसता हय आनी हेंच चिंतून एबी लुईसान तुजी निवड केली खरेंच सॅमी ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच ह्या तियात्रांतलो मनीस मनशाचो बाजार आनीक एक धाकटोसो क्लीप आमी पळोवया हे सगळे घडोवंक गुन्यांव आमचो न्हय पूण त्या सिस्टमाचो त्या बाबरपणे माझ्या कुरपणे
हांव तर पिलाता भाशेन म्हजे हात धुवन कुशीक जाता. अरे भरलेल्या पोटार आसात तांकां आशिर्वाद दी आनी उपाशी पोटार आसात तांचो आमी शिराप घेवचो न्ही. शिराप घेवन बसलेले जाल्यार त्यातले राजकारण चलोवपी कुशळकायेन भोंवचे नासले आनी हे राज चलोवपी स्विस बँकाक अकाउंट उगडचे नासले, स्कॅमाक कोण फसचे नासले, मरेकर करप्शन जावचे नासले, बादका कोण करचे नासले आनी त्या दुडवाकाराचो वालोर त्या गोरिबाक केन्नाच कळचो नासलो. समी आमी पळयतात की जे नवे भुरगे पालकाचेर येतात आनी तांकांय उमेद आसता की ताणें रोखडेच आपले स्वताचे अशे तियात्र काडचे. थोडे काडटात आनी थोडे जायतो अनुभव घेतात, पालकाचे जायते तियात्र न्हेसतात आनी मागीर आपलो वावर मुखार व्हरतात. तर तुज्या मनान हें जें करतात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? जशें तुवें म्हणलां, थोडे आपले तियात्र रोखडेच काडटात आनी थोडे अनुभव घेतात. सांगपाचें म्हणल्यार जितलो तुका अनुभव मेवता तितलो तूं ह्या आमच्या पालकाचेर जगोंक शकता. जे नवे भुरगे येतात आनी रोखडेच आपले तियात्र काडटात, गोडे तांकां फास्ट फेमस जावंक जाय आसतले ना तर तांचे ऑलरेडी बॅकग्रावंड कोण तरी आसतले तांकां सपोर्ट करतात जे तियात्र काडूंक सगळें करूंक. सो जे कशें ते सजमतात ते तांचेर आसा. पूण म्हज्या भाशेन जितलो तूं अनुभव घेता तितलो तुका फुडें वचोंक तुका आनीक आदार मेवता. आनीक अशेंच केल्यार म्हाका दिसता की चड बरें की तूं स्टेप बाय स्टेप यू ग्रो इन द लायफ. तूं तुजो स्वताचो असो तियात्र हाडपाचें तुजी येवजण आसा? तियात्र म्हजी येवजण अशी कांयच ना, पूण म्हज्यो 4 DVD आसा स्वताच्यो ज्यो हांवें बरयल्यात. लिरिक्स रायटींग सगळें हांवें केलां. पयलीं हांवें काडलेली 2009 सोजा, उपरांत हांवें काडली एक नवें जिवीत, उपरांत NCLची नोकेत्रां म्हणून, आनीक आतां 2015 हांवें काडली संदी म्हणून. तितूनय हांवें जायते नवे कलाकार घातल्यात. सो तांकां एक संदी दिल्या आनीक ह्या उपरांत ती संदी मेळोवन तांकां मुखार कितें करूंक जाय तें तांचेर हात आपलेलें आसा. म्हणटच तुज्यो ज्यो DVD आसात ज्यो तुवें लोकां मुखार हाडल्यात, म्हाका दिसता तातूंतलो एक धाकटोसो क्लिप आमी लोकांक दाखयल्यार बरें. सॅम, तूं सांगतालो न्हय की आमी आमच्या हनीमुनाक बेंगलोर वचचे म्हणून, पूण आतां 3 म्हयने जावन गेले आमच्या काजाराक, अजूनच कांयच खबरच करिना. लव, जशें हांवें तुका सांगलेलें हे पावटी हांव कितेंय तरी बिझनेस करता म्हणून, जाल्यार तुका खबर आसा की हेर पावटी हांव एक बास काडूंक सोदता म्हणून. आनीक त्या खातीर म्हाका हांगा थंय धांवूंक पडटा. अजून म्हाका बास रोट मेळोंक ना. RTOंत कितलेच पावटी पासोय मारूंक पडटात. पळय, एक पावटी सगळें थाऱ्यार जालें म्हणटच आमी वेची बेंगलोर हनीमुनाक. तूं सदांच अशें आनी तशें सांगता. सकाळचो बाय सोडून वेता तो केन्नाय दोनपारचो घरा येना आनीक रातचो येवन लेट घरान भितर सोदता. म्हज्या मनान तो चिंतना येतात की तुका कोणूय सांपडलां आसतलें म्हणून. आगो, कोणूय सांपळोंक म्हाका कितें चेडवां भायर रावतात काय कितें? बाबा पळय, आतां तुमी अशीं परत झगडत आसा. काजाराक 3 म्हयने जाता थंयच आसात. तुमची केस्तांव सुरू जाली. आदी तुमी 5 वर्सां मोगान आसली तेन्ना एकूय दीस खंय तुमी झगडोंक नासली. मामी, केस्तांव तो तेंच चालू करता. तूंच सांग ताका मातशें पासियेंस काड म्हणून. पूण बाबा, हांव म्हणटा ताका घेवन 4 दीस बेंगलोर वचून यो म्हणून. कामां तर जावची आसा ती जातलीच. तुजो डॅडी कुईट आसलो तेन्ना 2 वर्सांनी तो गोंयां येतालो. तेन्ना तो म्हाका खंय तरी भोंवंक वतालो. तूं जल्मलो तेन्ना तुका घेवन आमी मद्रास वलांकिनी सायबिणीशी गेलेली. आयकलां न्हू तुवें मामी कितें सांगता ती? आनीक तुवें तर आतां 6 म्हयन्याची लीव काडल्या, तरी तुका टायम मेळो ना? मामी, तूं कितें उज्यांत पेट्रोल घालता काय कितें? म्हाका पयलींच टेन्शनां आसात आनीक हें सगलें तूं ताका सांगून तूं अदीक घरांत वादोळ मोड करता. बाबा, हांव तुमचो एक वोट मोडूंक सोदिना, पूण कितें बरें आसा तेंच करूंक सोदता. घरकान्नीची कुशलकाय जावन आसा घरकाराचें व्हडलें सूख. जितली तुमी एकामेका सांगाता भोंवतेली तितलो तुमचो मोग दिसान दीस वाडत वेतलो.
समी खंयच्याय एका तियात्रान तुज्या हातांत तुजी भुमिका पडल्या उपरांत तुका कितली तयारी करची पडटा. दुसरें म्हटल्यार डायरेक्टर कशे भाशेन डायरेक्शन दिता. तुज्या भितर आसा तें भायर काडचें पडटा काय डायरेक्टर सांगता तेंच आयकोचें पडटा. डायरेक्टर सांगता तें आयकोचें पडटा, पूण जो तूं रोल कोत्तलो जाल्यार तुज्या भितर जी भुमिका आसा ती तुवें भायर काडचें पडटा. तेन्नाच ती भुमिका तुज्या लागीं खरी करूंक जाता. ना तर डायरेक्टर जें डायरेक्शन दिता ताचेरूच तूं गेलो जाल्यार तुका तें तुजी वे ऑफ एक्शन तें तुका भितरसून येवचें ना. कारण एग्जाम्पल तुका हांव एक दिता. आतां इन्स्पेक्टराचो रोल हांवें केलो, म्हाकाच सोजमोक पडटा की हांव एक इन्स्पेक्टर कसो, आनी तेन्नाच तुजी ती डायलॉग डिलिव्हरी कशी जातली, कसो तूं स्टेजीचेर उबो रावतलो, कशें तूं मुवमेंट घेतलो तें तुवें पयलीं सजमोवचें पडटा. इन शॉर्ट एक तुका बारीकशी स्टडी करची पडटा आनी तेन्नाच तुजो भितरलो कलाकार तुजो भायर येता. ना तर अशेंच डायरेक्शन दिवन तुवें भायर काडलें जाल्यार ती रोल लोकांक मानवचो ना. म्हणजे तितलो तो रोल उठोन येवचो ना आनी लोकांक तो आवडचो ना. समी एक तियात्र समज 7-7.5 वरांचेर जातलो जाल्यार कलाकारांनी आपली तयारी ह्या तियात्रा पासून कितले आदीं करची पडटा. कलाकारांनी तियात्र सुरू जावच्या आदीं एक अर्देवर तरी पयलीं पावोंक जाय. कारण आमचो जो डायरेक्टर आसता ताचेर खूब भार आसता. सो जेन्ना कलाकार पावनात तेन्ना ताचे काळीज वयर सकयल जाता. केन्नाय तुकाय वाटेर कितें अपशोग घडोवंक शकता. ताका लागून जितलो पयलीं तूं पावता तितले बेगीन तितले बरें. आमी पळयतात जायते फावटी एक कलाकार पावच ना अशें जायत्या तियात्रांनी घडलां जाता. त्या उपरांत तियात्र तर करूंकूच जाय. लोक बोल्लेलो आसता, जायतो पेज आसता. तर आमचे जे नवे भुरगे जे बालकाचेर न्हेसतात जायते फावटी तांकांय थोडो भोव ओगोच जाता. जावं आदले कलाकार जे सिनियर म्हणटात तांकांय तशेंच घडटा. आमी प्रामाणीकपणान ह्या पालकाची सेवा केल्या उपरांत आमकां बरो फळ मेळटा, आमकां बरो यश फावो जाता आनी आमकां लोकूय फावो तितलो वाखाणटा. आदींच आमी थोडे पयलीं भासाभास केल्या की एक आर्टिस्ट 3-4 तियात्र घेता. तुंवूय तियात्र पळोवंक येता तेन्ना जे पोस्टराचेर जायते फावटी पोस्टराचेर आसलेलो मनीस आसना जावं कातोरेस्त थंय पावनात. तुज्या जिवाक तुका कितें भोगता. म्हाकाय तशेंच घडलां. हांव एकदां एका बऱ्या कलाकाराक पळोवन तियात्र पळोवंक गेलोलो, पूण तो कलाकार त्या दिसाक थंय पावोंक ना. सो म्हाकाय भितरल्यान जायती दूख भोगलेली. कारण खास त्या कलाकाराकूच पळोवंक हांव त्या तियात्राक गेलोलो. पूण जशें आमी म्हणटात तियात्राक आमच्या बोर्डाचेर बरयल्लें आसता कलाकाराची अदल बदल करूंक डायरेक्टराक सोते आसा म्हणून. सो केन्ना केन्ना कलाकार पावोंक ना. सो डायरेक्टराचेरच पेज आसता. सो डायरेक्टर केन्ना केन्ना एरावंच मारता की आयज हो कलाकार पावोंक शकना. आदीं म्हाका उगडास आसा खूब आदीं हे टिकेटीच्यो कलाकाराचे आदल बदल जातली हें तेन्ना बरयलेलें आसतालें. पूण आयच्या काळांत तें आसना. कारण तशें जर आयच्या काळांत बरयलें जाल्यार आमचो जो ऑडियन्स आसा तो खूब हुशार. तो ऑडियन्स त्या तियात्राक येवचो ना. जे भाशेन तूं त्या आर्टिस्टाक पळोवंक गेलोलो तसो ह्या थोड्या आर्टिस्टांक पळोवंक लोक येता. हय तुजें सारकें. पूण कोणाची एमर्जन्सी जाता, कोणूय पावना, कोणाक एक्सिडेंट जाता, कोणाचोय कोण बरो ना जाता. चड ही अडचण जाता ती फकत इतल्या पासत की एक आर्टिस्ट 2-3 तियात्र घेता तेन्नाच जाता. तेन्नाय जाता. कारण एक तियात्र नॉर्थाक आसता, एक तियात्र सावथाक आसता. सो ताका ट्रॅव्हलिंग डिस्टन्साक खूब त्रास जातात. तेन्नाय बी अडचण येता. सेमी कोणूय तरी गॉड फादर जाय पडटा. थोडी फावटी तुज्या कुटुंबाचो आदार जाय पडटा. थोडी फावटी तुजे बरोबरचे तुका आदार दितात आनीक ह्या तियात्रांत तूं फामाद जाता. हांवें आयकलां ते भाशेन थोडे कलाकार आपूण जेन्ना कांतार म्हणटात तेन्ना थोडे मनीस आपूण हाडटात आपणाक विसल मारूंक. तें कुशीक दवरया. पूण तुज्या जिवितांत तुका हो तुजो वावर फुडें व्हरूंक कोणाचो आदार मेवला. ल्हान आसतनाच्यान म्हाका म्हज्या डॅडीनूय खूब सपोर्ट केला. खंयसर वेता जाल्यार ताणें म्हाका केन्नाच आडोवंक ना. आनीक जशें परी हांव काजार जातकूच आयज पासून म्हजी मिसेस म्हजी घरकान्न ती म्हाका आयज पासून सपोर्ट करता. कसलेच म्हाका रोल मेवलो खंयसरूच म्हाका कोणें आपयलो जाल्यार ती केन्नाच म्हाका फाटीं काडिना. ती सांगता
आपण पळयता घराचें कितें काम आसता तें तूं वच आनी थंयसर वचून यो, कारण हो तुजो फ्युचर आनीक हातूंत तुका मुखार आनीक फ्युचर आसा, ती म्हाका जाय ती सपोर्ट करता. खरेंच ह्या वेळार तुजे घरकान्नीक आमी खेरीतपणी देव बरें करूं म्हणटात. हेच भाशेन जी जायतीं आवय बापूय आपल्या भुरग्याक जावं भाव भयणी आपल्या भावाक जावं भयणीक सपोर्ट करतात तांच्या पासत तांकांय आमी खेरीतपणी ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणया. आनीक सॅमी, तुवें तुजो मोलादीक म्हाका वेळ दिलो आनी ही कार्यावळ मुखार व्हरूंक योग दिलो. खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं. देवतान बाब तुका आनीक प्रुडंट मिडियाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमकांच लागून आयज म्हजे असले लिपोवन आसलेले कलाकार लोकां मुखार येतात आनीक तुमी वावुरतात लोकांच्या काळजान आमकां एक जागो दिवंक. ताका लागून तुका देव बरें करूं आनी प्रुडंट मिडियाकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्यानूच सॅमी फेर्नांडीसा सांगता आयची माणकामते कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.